विसा प्रणेवकार आप पक्षान शेनवारा पत्रकार परिशदेत साबार मुद्द्याचेर भर घाली। ऑगस्ट 2013 सावन फेमा कमिटीचो कारभार योग्य रितीन चलना म्हण आप पक्षान ह्या पत्रकार परिशदेत सांगला। तशेंच उन्नाव यूपीत जाल्ल्या बलात्कार केशीचो गोय आप पक्षान निषेध केला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फाटल्या थोड्या दिसांनी देशान 2 रेप एंड मर्डर केसीस जाल्यो। तातूंत सबंद देश आज हालिल्लो आसा। एक उन्नाव म्हळ्यार उत्तर प्रदेशाच्या एक गांवांत एका 18 वर्साच्या चलयेचेर रेप जालो आनी ताका जस्टीस मेळूंक ना तें मेळूंक ना। ताच्या ज्या BJPच्या MLAन तो रेप केल्ल्याचें एलिगेशन आसा ताका अरेस्ट करच्या पेक्षा त्या विक्टिमाच्या बापायकूच अरेस्ट केलो आनी ताका जेलीन मारून उडयलो। हें उन्नाव घडिल्लें आसा। तशेंच कठुआ हें जम्मू काश्मीरान एक 8 वर्साच्या चलयेक एका देवळान व्हरून देवस्पण करता त्या जाग्यार एका देवळान व्हरून 1 विका खातीर ताचो गँग रेप केलो आनी ताका मारून उडयलें। आनी इतलेंच न्ही, थंयच्या थोड्या संघटनांनी रेपिस्टांच्या सपोर्टान एक रॅली व्हेल्ली। आमचो तिरंगा हातान घेवन भारत माता की जय असले नारे घालून आनी त्या रॅलीन थंयचे BJPचे मिनिस्टर येवन तांकां सपोर्ट केले। तर अशा स्थितीन खंयच्याय राज्यान BJPचो सरकार आसा जाल्यार न्याय कसो मेळोवपाचो? जेन्ना असले क्रिमिनल्साकूच BJPचे MLA इनवॉल्ड आसा आनी BJPच्या सरकाराक सपोर्ट करता, थंय न्याय कसो मेळोवपाचो असो प्रश्न आज आयिल्लो आसा। आनी द लास्ट होप टुडे इज द कोर्ट। आज पुलीस आनी सरकार कांयच करूंक शकना हें सिद्ध जाल्लें आसा। आम आदमी पार्टी हाचो सामको निशेध करता। वी कंडेम दीज इन्सिडंट्स इन द स्ट्रॉंगेस्ट वर्ड्स एंड आज आमी अशें म्हणूंक शकना की यूपीची BJP वेगळी, काश्मीरची BJP वेगळी, गोंयची BJP वेगळी। गोंयांनी आमी पळयला भरपूर अश्यो रेप केसीस जावं आनी कसल्योय क्रिमिनल केसीस हाचेर एक्शन जायना। कालूच फादर बिस्मार्काच्या भावान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तातूंत तांणी एडिशनल एविडन्स दिलो जो गोवा पुलिसाक नाल्यार क्रायम ब्रांचाक वचून मेळूंक नाशिल्लो। तांणी एविडन्स काडून सोदून काडून प्रेजेंट केल्लो आसा आनी एक CBI प्रोब मागिल्ली आसा। आम आदमी पार्टी त्या डिमांडाचो सपोर्ट करता आनी अशें मागता की गोवा गव्हर्मेंट शूड डू वॉट एवर इट टेक्स टू टेक दिस केस टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन विदाउट अपियरिंग इन अ हरी टू क्लोज इट। पयलीं सुद्दां केस क्लोज करपाच्या घाईन जाल्ली। हायकोर्टान वतकूच मागीर परत कोर्टान ऑर्डर्स दिले की ना इन्व्हेस्टिगेशन सारकें कंप्लीट करात, तरी पूण परत रोखडीच क्लोज करपाची घाई आशिल्ली आनी काल तांच्या भावांचे एविडन्स हाडला आनी CBIचो डिमांड केला। ताचो रिस्पेक्ट करून दीस केस शूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली असो आमची मागणी आसा।